ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर चालू आशिल्ल्या बांदकामांक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। ह्या बांदकामा आड लोकांनी आवाज काडिल्ल्यान निमणे कडेन नगर नियोजन खात्यान बांदकामांक दिल्लो परवानो फाटीं घेतला। परवानो फाटीं घेतलो आसलो तरी लोकांचें आंदोलन चालूच आसा। आम आदमी पक्षाचो फुडारी अमित पालेकार आमरण उपोशणाक बसला। काल ताची घरकान्न आनी चलयेन पालेकाराची भेट घेतली। भाजपाची म्हणयारी शायना एनसीचो घोव मनीष मुनोत ह्या बांदकामाचो धनी। देखून हे प्रकरण भाजपाक बरेंच भोवला। देखून काल उपनगर नियोजक SP सुर्लकरान बांदकामांक दिल्लो तांत्रीक परवानो फाटीं घेतला। नगर नियोजन खात्यान 18 ऑक्टोबर 2016 वर्सा हो परवानो दिल्लो। ओल्ड गोवाचे बद्दल जे स्ट्रक्चर जो आसलो तेन्ना आमचे नदरेक आयले उपरांत म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार आयज तेजे सगळे स्टडी केल्ले कडेन तेमी खुबशे फ्रॉड अशे आमचे कडेन त्या टायमार डिपार्टमेंटा कडेन केल्ले, ताका लागून तेंची आयज आमी रिमूव केल्ली आसा। सुरवाते पासून तेमी आयज जी टेक्निकल क्लियरन्स पयलीं सुरवातीक मागिल्ले 2016 ताका टेक्निकल क्लियरन्स तेंची म्हणजे कमिशन घेवन तुम्ही फुडें करपाचें काम करपाचें ते तेमी मदीं पयलीं कांय कळयलेंच ना। पूण जेन्ना तेमी आयज 2021 तांकां जी NOC तांकां जी दिल्ली ती NOC तांकां DGSI NOC दिली। NOC दिल्ली तांकां रिपेअर करपाक दिल्ले आसतना तेमी आयज प्रत्यक्षात कन्स्ट्रक्शन केलां ते रिपेअराचेर रावूंक ना, ते रिकन्स्ट्रक्शन केलें ग्राउंड फ्लोर वन बिल्डिंग केलें। जेन्ना ही आमच्या नदरेक हाडले उपरांत जेन्ना आयज सगळे तांचे डॉक्युमेंट पळोवप केले जाल्यार ह्या पार्टीन सुरवाती पासूनच घोळ केल्लो आसा। सुरवातीक जेची नांवार आसली तुजे पिंटो हांणी आपल्या नांवान मागला, पूण आयज जर पळयत जाल्यार 2016 साकून तेजेर प्रॉपर्टी तेजे नांवार नासली। तेन्ना 2016 साकून ती प्रॉपर्टी जी आसली ती मनीष मुनोत आनी सुवर्णा लोटलीकर यांच्या नांवार आसली त्या टायमार। आनी जेन्ना 2021 तांकां रिपेअर म्हणून जेन्ना परमिशन मेळ्ळां ते ह्या नांवाचेर मेळ्ळां, लोटलीकर आनी मनीष मुनोत त्या नांवाचेर मेळ्ळें तांकां। आनी तेमी तांकां म्हणजे अशे पद्दतीन सुरवाते पासून एक जी रियालिटी जी आसली ती म्हणजे सगळे हायड करपाचो प्रयत्न केलो आनी वेगळेच प्रेझेंट करून NOC घेवपाचो प्रयत्न केलो। सुरवातीक ते ओनर नासतना सुद्धा ते ओनर स्वता नासतना सुद्धा आपण ओनर म्हणून सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी NOC घेतली आसा। हे जे फ्रॉड करून म्हणटा अशें आयज आमचे एक धार्मीक भावना देवन घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आज आमचे क्रिस्तांव भाव जे आसात खास करून त्या भागांनी आयज असो इलिगल एक्टिविटी म्हणजे परमिशन दिला म्हणून ते काही कडेन लोकांनी ते बसलेले आसात। टायम टू टायम ओल्ड गोवाचे जे लोक आसले तेमी कोर्टाक सुद्धा धांव घेतली आनी ताका लागून म्हणजे अशें आसता म्हणजे ह्या लोकांनी अननेसेसरी ह्या लोकांक त्रास केल्लो आसा। सुरवाती पासूनच जी रियालिटी कितें आसली ती कुशीन दवरली आनी हे घेतले आसा। कित्याक रियालिटी फॅक्ट एक आनी प्रेझेंट केलो दुसरो डॉक्युमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोणाच्या नांवार तरी विकली आसा आनी सांगपाचो प्रयत्न केलो आसा आपल्या नांवार। गोवा 365 खातीर पोरण्या गोंयच्यान विलियम रॉड्रिग्स।